उत्तर गोंय नगर आनी विकास प्राधिकरणांतलो कामगार कुडतरकार निवृत्त जालो, मात आजून तो थंयच काम करता. राष्ट्रवादी म्हणटा निवृत्त जाल्ल्या कामगारांक परत कामार घेवप हो युवकांचेर अन्याय आसा. सरकार एका वाटेन म्हणटा युवकांक रोजगार दिवपा खातीर प्रयत्न करता आनी दुसरे वाटेन निवृत्त जाल्ल्या कामगारांक परत कामाचेर घेतात. निवृत्त जाल्ल्या कामगारांच्या जाग्यांचेर नवीन भरती करची आनी तांकां घरा बसोवचें अशी मागणी करपी निवेदन गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डे आनी ताच्या वांगड्यांनी NGPDAच्या सदस्य सचिवाक निवेदन दिलां. प्रकाश कुडतरकर जो गेली जवळ 30 ते 35 वर्सां ह्या पोस्टाक ह्या सिव्हिल ड्राफ्टमॅन म्हणून येयल्लो. आयज तेजे रिटायरमेंट जावन आज सप्टेंबरान ताका सेंड ऑफ जालो. तरी आसतना तो आनीक 8-10 दीस येवन कामाक लागलो हांगा परत. जेन्ना मनीस रिटायरमेंट जाल्या उपरांत तेणी कितें करपाचें आसता, स्वताचो बिझनेस करपाचो आसता, ताका कितें पयशे मेळले आसता. लास्टाक काम केल्या उपरांत ते कामानसून तेणी आयज प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसर रिटायर जाता आनी तेज्या उपरांत आपल्या घरा कडेन भुरगे बाळांक तो पळयता. हो मनीस प्रकाश कुडतरकर हो लगीनूय जावना अशें आयकता आनी तेज्या टर्मान अख्खे गोंयच्या लोकांक गव्हर्मेंट ऑफिसर आहायच विदावट टेकिंग परमिशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ते एब्रोड वचूं शकना. हेजे कडेन पासपोर्ट आसा आनी जवळ जवळ गेली खंयच्याय बिल्डराक घट धरून तेणी पासपोर्ट ऑफिसांत पासपोर्टीचेर वचून तेणी आयज भायले कंट्री सिंगापूर बँकॉक हे सायडीक वचून तेणी विजीट दिलेले आसा. तेन्ना खरोखरच तेणी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडसून परमिशन घेतलेलें काय ना हें आमकां खबर जाय. आनी जर तो परमिशन विदावट टेकिंग परमिशन ऑफ गव्हर्मेंट हो जर भायर जर गेलो जाल्यार ताका आयज गव्हर्मेंटान तेजे पयशे दिवंक फावनासले. पूण तो आयज नॉर्थ गोवा आनी प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन तो आयज तेजें सेटींग आहा प्रत्येक बिल्डरा कडेन. हो प्रत्येक बिल्डरा कडेन सेटींग करता आनी आयज आपले तटपुंजी भरता. ताका लागून हांव विजय सरदेसाय बाब टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्टर आहा तेजे कडेन मागता हांव की तुजें गोंयकारपण जें आसा तूं म्हणटाय तुजें मॅनिफेस्टोन जें आसा तो हो प्रकाश कुडतरकाराक जर तूं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस परत एका वर्साक लागून जर घेतलो तर तूं गोंयान जे आयज भुरग्याक लागून तुमी जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान नांवां आयज रजिस्टर जाल्लेलीं आसा आनी रजिस्टर करतात भुरग्यां लायनीक वराक 2 वरां 3 वरां 4 वरां उपाशी रावन तें नांव एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर करतात आनी आयज एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर केल्या उपरांत तांकां परत पब्लीक नोटीस येयल्या उपरांत ते एप्लिकेशन दिवपाक लायनी रावतात. ह्या लोकांची तुमी फकाणां करतात. सरकारान युवकांचेर चलयल्लो अन्याय बंद करचो आनी बेकार आशिल्ल्या युवकांक नोकरी दिवची, नाजाल्यार युवकांक घेवन मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. जो रिटायर मनीस जाता हो कित्या खातीर जाता तर तेजें काम जायना म्हणून ताका रिटायर करतात न्हू. तर परत हे हाडून ताका टेम्पररी कसो बसयतात. बरें हांव म्हणटा कितें आमच्या गोंयांत जितले भुरगे शिकलेले आसा तरणाटे तांकां जॉबूच ना आनी हे जे रिटायर जाल्ल्यांक परत हाडून बसयतात. हे हांव एक सरकाराक विचारून हे कशें कितें आनी हे कित पर्यंत चलतलें. हांव म्हणटा आयज जे गोंयांत गरज आसा कोणाची तरणाची युवाची ज्या युवा पिळयेक जर आमी भायर मारल्या आनी असल्या जर 60 वर्साच्या मनशाक हाडून परत जर बसवतो. प्रकाश कुडतरकर म्हणटा तो तेणी आयज कितलीं वर्सां काम केलें हांव नको पूण 60 वर्सां तो रिटायर जालो. तेणी आपल्या घरा कडलें काम सांबाळपाचें न्हू सरकारी काम सांबाळपाक हांगासर खूब भुरगे शिकलेले आसात. अशे शिकलेले आसात कितें म्हाका दिसता तेच्या पेक्षा 100 पटीन हुशार आसतले. आयज ते भुरगे रस्त्यार जावं बरें अशें भोवन हेचे ते प्रायवेट काम करून पोट भरतात आनी हे रिटायर जावन पेमेंट खावन जावं खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टच्या बिल्डिंगाचे पयशे घेवन आयज ते गब्बर जाल्यात आनी परत जर तांकां ह्या ऑफिसांनी बसोवंक लागले जाल्यार गोंयचो फुडार कितें जातलो हो आमकां सरकारान दाखोवचो. जो उत्तर गोंय पिड्यान जर कोणी ताका अपॉयंटमेंट केला आनी तेचो तर कितें बरो मागती आसा आनी व्हडले बिल्डरांचे जर कॉन्ट्रॅक्ट प्रेशर ताका जर घेतात तर तेंच्यांनी सांगचें ह्या युवा पिढयेचें कितें करपाचें तें. तांणी दिल्ले निवेदनाचेर अध्यक्ष निर्णय घेतलो अशें NGPDAचो सदस्य सचिव पंडितान सांगलें. They have come with a representation that we have one staff who got retired and his contract order was approved by the government. Based on that, there is objection is there from them. Now the paper what they have given me, I'll place it before the chairman for decision.